भियेनासलो म्हाजी कॉमेडी कशी जातली तो म्हाका डायरेक्ट सांगतालो अस्कल कॉमेडीचे सगळे आपूण पळयता तूं कांयच भियेनाका तूं फकत तियात्र आसलें बरोवपाचें पळय आनी तें डायरेक्शन करपाचें पळय. सो आयज म्हाका उर्बा भोगता की आमचो बाब जयल आमच्या पालकार झोरोन 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 वयर वयर पावन आनी शेकी एक म्हजे भशेन एक डायरेक्टर जालो म्हणून ताळयो दिवच्यो ताका. कित्याक जो एक कीट जी सकल आसली ती वयर काडली हांवें आनी आयज ते एक फूल कशें फुलोन आयज पालकार पोरजोळटा. तूं ताळयो दिया ताका. कित्याक हे भुरगे आमचो पाल सांबाळटले फुडाराक आमी गेल्या उपरांत पाल सांबाळटले ते जावन आसा हे यंग भुरगे. म्हजें एकूच विनंती जसो हांवें जयेलाक ह्या पालकार हाडला तसो हांव आयज पासून खूब जाणांक पालकार हाडटा. पूण जायते फावट आमी ऑडियन्स कितें करता आमकां व्हडले व्हडले तोंडां पळोवंक जाय. पूण जोरी तर आमी ह्या भुरग्यांक जर पालकार हाडना जाल्यार जयेला असले डेविडा असले तुमकां कॉमेडियन खंय मेळटले. आयज तुमी चिंतूंक जाय ऑडियन्सान. ऑडियन्स इज सुप्रीम. ऑडियन्सान आपणाचे 150 रुपया 200 रुपया तोंड पळोवपाचे न्हू पूण जे नवे भुरगे आमी इंट्रोड्यूस करता आनी फुडाराक एक व्हडले प्रोफेशनल जातात ताका लागून तुमी ह्यो पालकार सगळ्यांक हावसफुल करूंक जाय जे शोज न्यू भुरगे आहा पळय ते. सो म्हजें आनी एक बरेपण दिसता खूब जाण नौका आसतले पूण हांव कोण आसा एक बार्देसकार. हांव कोलवाय बार्देसा फुडें रावता वास्को सिन्स आय वर्किंग फॉर एमपीडी. पूण म्हाका एक सारकी मनान उरपा दिसता कित्याक म्हजो सांगाती बार्देसकार आमचो बाब डेविड कॉमेडियन डेविड आयज तो पोरजोळटा म्हणून जयेलाच्या तियात्रान. आनी म्हज्या उर्बेन सांगता कितें की डेविड इज द फायनेस्ट एंड द व्हेरी फायनेस्ट कॉमेडियन एंड ही वील रूल दीस थिएटर स्पॉट इन फ्युचर. बाब डेविड आनी बाब कॉमेडियन जयल आमी सांगाता चलत रावया आनी ह्या आमच्या ऑडियन्साक फुलयत रावया. तसोच बाब आमचो एलितारियो सांगूंक उर्बा भोगता तो बाब दिवाडेचो पूण ताचे असलो कॅरेक्टर एक्टर हांवें केन्ना पळोवंक ना. सो वन फायन डे आमी दोगूय बरोबर काम करतले. सो एलितारियो ऑल्सो इज अ व्हेरी गुड कॅरेक्टर एक्टर आनी थंयसर एलितारियो आसता थंयचो तो तियात्र फुलत रावता. एलितारियो बाबा तुकाय देव बरें करूं. आनी बाब आमचो आल्बान जो आयलँड्सान स्पेशल आयला ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा की ताणें हांगा पालकार येवन आमच्या कॉमेडियनांक फेलिसिटेट केलें म्हणून. आनी सगळ्या तुमकां ऑडियन्साक हांव काळजाचे खोलायेक देव बरें करूं म्हणटा.